दिलेला हांव स्पेशली सांगूंक सोदता की आमी जे सॅटेलायट ओपीडी आमी सत्तरी चालू केल्या ते सॅटेलायट ओपीडी ह्या म्हयन्यात असेंब्लीचे पयलीं आमी शिवोली आमी चालू करतले म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज ट्राफिक PHC एक्झिक्युटिव्ह चेकअप लोकां खातीर फ्री आमी करपाचो आमी ठरयल्लें आसा पूण ते स्ट्रक्चरली कशें घालपाचें त्याचो खर्च कितलो येतलो सरकाराचेर हेजेर लक्ष आमचें आसा। गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर्स आनी DHSचे डॉक्टर्स एकदम बरें काम करतात। मॅडम तुम्ही म्हाका हांगा संदी दिली हांगा येवपाक ते जे पॉलिसीज काडले ते लोकांच्या हितान काडलेले आसा। जे शिवोली जातले ते मॅडम दिलेला सांगता काय पंच सांगता काय सरपंच सांगता तेच जातले। म्हाका जाय ते जावचें ना। हांवें ऑलरेडी निर्णय घेतलेलो आसा की लोकांक बरोबर घेवन कितें आहा तें DCPचे कितें आहा तें करपाचें। जे पंचायतीक जाय ते पंचायतीक जातले ते आमदाराक जाय ते आमदाराक जातले जिल्हा परिषद मेंबराक दिसता की आपले ओपिनियन हे आपले ओपिनियन तेच जातले। तुमच्या हातीन सगळें हांव सोंपून ज्या तरेन आमकां फुडाकार घेवन फुडें वचूंक जाय हें तुमकां बायपास करून कांयच जावचें ना। बाकी मंत्री कितें करता म्हाका खबर ना पूण हांव जो मंत्री आहा फॉरेस्टाचे हांगा ह्याच परिसरांत प्रायवेट फॉरेस्ट लागल्या कितलेय लोकांच्या घरांत हांगे 400 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर मिटर आसा गांवी प्रायवेट फॉरेस्ट लागले जे प्रायवेट फॉरेस्ट ना आनी ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर परत एकदा चवकशी जावपाची गरज आसा। ऑफिसराक हांवें सांगला वचून पयलीं पळया एअर कंडिशन ऑफिसर बसपाचे ऐवजी गांवांत वचून पळया की ते परिस्थिती कितें आहा ते लोकांक त्रास कितें जाता पंचायत बॉडी कॉन्फरन्साक घ्या आमदाराक कॉन्फरन्स घ्या आनी मागीर रिपोर्ट तुमी सादर करा। मागीर हेंची कितें आसा काय कोर्टाचे भंय 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 म्हणून घेवन कोर्ट काय म्हणना कोर्ट म्हणटा ते फॅक्च्युअल पोजिशन आमकां दियात आनी आमी ते मानून फॅक्च्युअल पोजिशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न म्हणून आयज तुमकां सांगता कितें शिवोली खुबशे कडेन प्रायवेट फॉरेस्ट लागून कोणी तरी घालून सोडून दिल्या पूण पावलो थंय काय ना खबर ना। आनी म्हणूनच ह्या सगळ्या गोश्टीचेर आमी फॉरेस्ट आसूं काय टावन प्लॅनिंग आसूं काय आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। परत एकदा हांवें 2 व्यक्तींची नांवां घेतलीं तुमकां कितें आसलें त्या व्यक्ती कडेन ते व्यक्ती पूर्णपणे आमचे डिपार्टमेंट सांबाळटले।